Just imagine. राजदीप बिल्डर्स प्रेझेंट्स जस्ट इमॅजिन या कार्यावळीन तुमचे स्वागत मित्रांनो राजदीप बिल्डराचे लक्झरियस डबल बेड फ्लॅट्स, त्यांचे रो विलास, त्यांचे ट्रिपल बेड फ्लॅट्स तुम्ही अवश्य पळयात आणि 25 इयर्स मेंटेनन्स आणि 5 इयर्स वॉरंटी दिवपी एकमेव बिल्डर म्हणजे राजदीप बिल्डर्स. त्यांचे ऑफिस गेरा इम्पेरियम पाटो पणजी 7th फ्लोर. अवश्य भेट दिया, डेमो फ्लॅट पळया आणि आयजूच बुक करा. जस्ट इमॅजिनान तुमचे स्वागत. जस्ट इमॅजिन. मित्रांनो, हे बाणावली MLA व्हॅन्झी विएगास BJPन बी वयता कितें रे? हे पळयात मरे, जो व्हॅन्झी एट द ड्रॉप ऑफ द हॅट CMक घास मारपाक धांवतालो तो आयज CMक फुलां माळटा, चण्याच्या झाडार चडयता. बरें लागना? I would really like to appreciate and thank Dr. Pramod Sawant. Being from the BJP, I am from the Aam Aadmi Party. I would correlate him to Dayanand Bandodkar. I would correlate him to Dayanand Bandodkar. I would correlate him to Dayanand Bandodkar. हे तुम्ही पळयले, पण एक्सक्लुझिव्ह गजाल आमी तुमकां जस्ट इमॅजिन तुमकां दाखयता. CMक खबर नासली की तो आलेक्स सिक्वेरा कानान कितें तरी सांगतालो पळय, तेन्ना तें आमी आयकलें, कारण आमचो मायक थंय टेबलार आसलो न्हू रे. जस्ट इमॅजिन. हे पळय आलेक्स, हो भुरगो म्हाका पयल्या फावट आवडला. हेका रातचे 2 सुमार BJPन भितर घेवन येवपाची जबाबदारी तुका दिता, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुका दिता. असेंब्ली सेशन सोंपलें काय व्हॅन्झी म्हाका BJPन जाय. व्हॅन्झी BJPन वयतलो काय कितें तें आतां टायमूच सांगतलो. पळय सांगो येना रे बाबा, आतां कोणाचें कितें मरे, कोणाचेर विश्वास दवरप म्हणल्यार खूब डिफिकल्ट जाला, तुमकां खबर आहा. पण आता आमी उलोवया अशा मनशा कडेन जेणे सुरवेक काँग्रेसीची काड्डां वाटलेली भुरग्यापणार, मागीर तो BJPचो ZP जालो, मागीर तो BJPचो MLA जालो, मागीर तो काँग्रेसीन गेलो, थंय MLA जालो आनी तो परतून BJPन येयलो. तो म्हटल्यार मायकल लोबो. जस्ट इमॅजिन. मायकल जीम जॉयन केलो न्हू काय एका आठवड्या भितर भुरगे कसले फोटो घालता फेसबुकार? बिफोर आफ्टर. तू केन्ना आनी खंयच्या वर्सा जीम जॉयन जाल्लेलो? फर्स्ट टाइम या फर्स्ट टाइम वेन यू जॉइंड जीम? 2005 I joined. त्याच्या मागीर आनी जीम जॉईन जावंक ना, म्हणजे सोडले ते सोडले. काँग्रेस जॉईन केलेली त्या वाटेचे जीम जॉईन करपाचें न्हू. सी मायकल, आय एम ऑल्सो लुकींग टू मेंटेन माय फिजिक. आय एम ऑल्सो लुकींग एट You look at Mandre. वाय आय लुक एट मांद्रे, यू लुक एट मांद्रे. अरे मांद्रे म्हटल्यार मांद्रे, तूं आतां मांद्रे वचोंक सोदता पळय, थंय आमचो ऑलरेडी हो मरे जो सोपटे बाब. हय, दयानंद सोपटे. ही इज ऑलरेडी BJP लीडर देर न्ही रे. आर यू प्लॅनिंग टू लीव BJP अगेन? Nothing like that. BJP सोडचो ना म्हणून ह्या प्रोग्रामान एश्युरन्स दी. तशें एश्युरन्स इम्पॉसिबल. सो इन ऑल दीस, म्हणजे तूं आतां मांद्रे कॉन्टेस्ट बी केलें जाल्यार BJP टिकेट करतलो. सो मागीर सोपटेन कितें करप? कॉन्टेस्ट करप काय? कॉन्टेस्ट करपूच ना न्ही. हे तूं आतां अशें कशें म्हणूंक शकता? हे कितें बेश्टे आतां, हे कितें कुछ बी आहा. Seriously I am telling you, there is no jokes in this. सिरियस जाव नाका रे मायकल, मस्करी केल्या रे, मस्करी रे, मस्करी. You cannot do it like this. अरे यार, ये तो सीरियस हो गया यार. डोंट बी सीरियस. कोस्टल बेल्टान रातभर लावड म्युझिक वाजयता म्हणून लोक कंप्लेनी करीत आहा, खबर आहा? ते कंप्लेन करतलेत. ते आतां लावड म्युझिक कितें आतां व्हडले स्पीकर लायता न्ही रे म्हणून लावड. स्मॉल स्पीकर लायत जाल्यार स्मॉल स्पीकर डजंट हॅव दॅट वॉट यू कॉल्ड ते रे दॅट. There is no vibration. व्हेरी इंटेलिजंट हा. तुम्ही हॉस्पिटल स्टार्ट केलें तेन्ना तुम्ही कितें केलें? आमी काउंटरूय केले, पेशंट्सूय धरले. तुम्ही जे पेशंट्स दवरले पळय, आर दे नॉर्मल ऑर आर दे सिरियस? They are not actually serious. मीन्स दे आर नॉर्मल. They are not very serious. अरे मिनींग एकूच जाता मरे तेजो. जस्ट इमॅजिन. म्हाका न्हू मदीं मदीं अशें येव जाता की निलेश काब्राल सद्याक कितें करता काय? ते आवाज ना मरे तेजो. लास्ट एका वर्सान
असं एक दोनदा बी तो मिडिया कडेन उलयलो आसतलो ना गायबूत आमी विसरत म्हणून भंय पडला तर काय. पण एक गजाल हांव शुअर आहा की विजय सरदेसाय सद्याक कितें करता आसतलो एट दीस मुमेंट घरा कडेन बसून हांव सांगता ते RTIचे रिप्लायज फायली बिली सगळे गोवोरमेंटाचे घेवन बसला आसतलो. स्कॅमां सरकाराची आनी कितें गुफो बाब ते सगळे सोदून लिस्टींग करता आसतलो. एसेंब्ली स्टार्ट न्हू फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवारी. आतां कितें तो भोंवपाक येतलो तर आतां हेंच काम मरे. जस्ट इमॅजीन विजय बाब, जस्ट इमॅजीन प्रुडंटाचेर तुमच्यान पळोवं येता. सारकें आतां दर आयतारा 7:30 आनी रातचे 9:30 प्रुडंटाचेर. विजय बाब, हे आजकालचे भुरग्या पळय तांकां घरान रांदलेले जेवपाक वाज येता मरे ते. तांकां सगळें भायलें जाय. सारकें. अरे आमचो चलो तर रात दीस मोबायलाचेर. कितें आहा तांकां फ्युचर? अरे तेज्या व्हडली आमची घरकान्न. जाल्या रेडी जाल्या येता 5 मिनटान 2 मिनटान भायर सरोया रेडी जाल्या येता जाल्या रेडी. जाली रेडी? ना मरे हांवें आजून वाट पळयता हांव. बायलां केन्ना टायमार रेडी जाल्या. अरे हे गांजा पयलू चोरी छिपे मेळटालो आतां तो सारको इजिली मेळपाक लागला. चड करून तुमचे पणजे मिडिया आहा. आनी कितें पणजे भर सिटी भितर गांजाची झाडांच झाडां. ओगीच जाली न्ही? ओगीच जावपा ना ती. कोणें तरी बरें कश्ट मेहनत घेतल्या आनी बरें खत पाणी घालून ती रुजयल्या वाडयल्या म्हणून ती जाल्या. विजय, एक दीस येतलो आनी पणजेकार स्मार्ट सिटीचें काम कंप्लीट जालें अशें म्हणटले. अशें जातलें? हय, पण ताका आनीक 2 वर्सां वयतलीं. हें स्क्वीड गेम्स सीझन 2 पयलो तुवें लास्ट एंडींग वॉज सो कन्फ्युजींग मातसो. बट इट इज जस्ट द बिगिनींग, इट इज नॉट द एंड. तुवें पळयला? ना. मागीर तुका कशें कळ्ळें तर? बेश्टें रस्त्या वयल्यो लायटी बऱ्यो पेट्टा न्हू हालीं? सकाळीं रात बी न्ही. हाय मरे दिसाची सकाळची आनी बिलां मागीर आमच्या माथ्यार. जस्ट इमॅजीन गोविंद, हू इज डुईंग गांजा प्लांटेशन इन पणजी सिटी? Let me talk very frank with you. ऑफकोर्स फ्रँकली सांग, पण चड फ्रँक जावं नाका म्हाज्या कडेन. It is done by the smart city. व्हेरी फ्रँक हां गोविंद बाब, व्हेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आन्सर तुजें. Let me talk very frank and open to you all. You understand न्हू? हांव तें बाकीच्या भशेन पळयतलो बिळयतलो तसलें बीन कांय ना. गोविंद बाब, हांवें तुका मोबायलार एक लिंक धाडला तें मातशें ओपन करून पळय. एकूच मिनिट हां. धाडलेलें मरे म्हाका. एक कशें आहा पयलें ओपन करून? तुका मरे कृतज्ञ भावना म्हणटा ती नात. नेक्स्ट टायम कांयच धाडपा ना तुका हांव. Thank you so much. हे रवी नायक जो आसा, रवी नायक तो तुजो घट? हय. गोविंद बाब, म्हाका मरे एक प्रॉब्लेम आहा. सगळ्यांक प्रॉब्लेम आहा. सारकें तुजें गोविंद बाब. नाव सी, तुका दिपक आनी सुजना कडेन प्रॉब्लेम आहा. बाबू आजगांवकाराक यंग आर्लेकर आनी जाणटेल्या आर्लेकरा कडेन प्रॉब्लेम आहा. आनी लिस्ट खूब व्हडलें आहा. आनी आतां ह्या लिस्टाक आनीक नवीन नांवां जॉयन म्हणजे 2 जाता ती बाबूश मोन्सेरात आनी राजेश फळदेसाय. जस्ट इमॅजीन बाबूश मोन्सेरात ड्रीव द फर्स्ट ब्लड. आनी सर कोण जातलो न्हू बाबू? बांगेनी प्राण जातलोच. लोकल MLA आसा तो मातसो अपोज करतालो. This is basically benefit for everyone. So let us not go on a particular MLA or something like that. मागीर राजेश उलयलो. आयज तो CM कडेन वचून तेणी हो स्टेटमेंट केला. काल म्हाजी CM कडेन मिटींग आसलेले, काल हांवूय CM कडेन बसलेलो. ताका जर इतलेच गार्बेज ट्रिटमेंटाचेर जर पडलेलें आसा जाल्यार तेणी IT जागो आसा दोनापाल थंय हाडून घालचो. तो आमच्या पेक्षा व्हडलो जागो आसा. अदरवायज तेजे फार्म आसा तालिगांव, तेजे फाटल्यान आख्खें शेत तेणीच घेतलेलें थंय घालचो. म्हाज्या मतदारसंघान बाबूश न्हू, बाबूशाचो आनी व्हडलो जरी कोण येयलो जाल्यार हांव मी थंय गार्बेज ट्रिटमेंट हाडपाक दिवचें ना. तोंड धापून उगी रावपाचो, नाल्यार तोंड धापीत आमचें ना म्हणजे कितें म्हणटा तें नाक दामलें की तोंड मागीर ओपन जातलें म्हणून बरे भशेन आमच्या मतदारसंघाचे वाटेक येवपाचो ना. अदरवायज मागीर फुडलें कितें आहा तें मागीर हांव फुडले जे दीस वयतले ताका हांव इतलो टायम दिता. तो आतां म्हणटा न्हू 3 म्हयन्यान जाता म्हणटा, ताका हांव हे संपूर्ण हो टर्म करून तेणी कापासतात आसल्यार दाखोवचो. ही म्हाजी ताका चॅलेंज आसता. मागीर बाबूश उलयलो. No, I am not here to say to me, I am not into that. I am just trying to tell you,
he will be there as far as for the foundation stone. But as far as the completion, I am not very sure. मागीर राजेश उलयलो मुख्यमंत्र्याचे कितें म्हणणें आसा मुख्यमंत्री अजून काय उलोवना तेजे तुमचे हांव डिस्कस आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन केल्लें आसा तरेन स्टेटमेंट आयकलो ती परिस्थिती तेजी जावपाची आहा. पूण तुमकां बीजेपीच्या पार्टी भितर तुमी वाद जाता असो दिसता आमच्या तुमकां पार्टीन कसलोच वाद ना. आतां पळय सर की मिनिस्टर कोणाचे? होतो ना कसं इलेक्शन 100% कित्या खातीर मिनिस्टरान तुमकां म्हटलं मिनिस्टरान तुमकां तुमचें स्टेटमेंट केला परत निवडून येवचे ना म्हणून तेजी परिस्थिती पण कितें कळ्ळें न्हू तें फावंडेशनूय घालूंक आसतना आनी इनॉग्रेशनाक बांयगिणी कचरा प्रकल्पा वयरच्यान आतां हेंचें पेटलां खरें आतां पळोवया कशें कितें फुडें कितें जाता तें पण ह्या प्रकरणाचेर आमी मातसो उजवाड घालपाक आनी उलोवपाक आमी एक अशा मंत्र्या कडेन उलोवया एका अशा मंत्र्या कडेन उलोवया जो दिसपाक भुरगो आसलो तरी विचारांनी प्रगल्भतायेच्या शिखराचेर आरूढ जाल्लेलो आसा कोवळ्या वयाचेर तेणी दिगंबरा इतलेंच राजकारण घोळून पिल्लेलें आसा आनी तेणी पाशियेसाची पराकाष्ठा पयलेली आसा तो म्हणजे रोहन खंवटे. जस्ट इमॅजिन रोहन हे बाबूश मोन्सेरात आनी राजेश फळदेसाय पेटला ताजेर तुजें कितें मत? कोण तरी उठता उलयता आपले एक TRP वाडोवपाक हे शेवटी थोडे जाले ते सोशल मिडिया पॉलिटिशियन्स. बाबूश उलयता ताजेर मागीर राजेश उलयता मागीर ताजेर परत बाबूश उलयता. वयर कमी आसले जाल्यार आमी आमच्या भितर उलोवंक जाय. अरे हू इज डुईंग भुरग्यापणा हियर, बाबूश और राजेश? बोथ ऑफ देम. आय नीव इट. विल दीस प्रकरण स्टॉप और नॉट? वी विल ओवरकम दिस. पळय सी हाव इट इज आय थिंक बाबूश मोन्सेरात एंड राजेश फळदेसाय should make very matured and responsible statements. तेच म्हणटा बाबूश आनी राजेशाक तुजो फायनल मॅसेज कितें? इंटरनल झगडुया, भायर आमी एक आसपा जाय. कशें झगडुया म्हटलें? इंटरनली. इंटरनली. म्हाका एक सांग ह्या सगळ्या हितून CM ओगी कित्याक आहा? CM कित्याक रिएक्ट करिना? काय CMनूच केला रे सगळें? अरे बरें आसता कितें रे सारकें मरे CMनूच केला मरे सगळें कितें ते कन्फर्म CMचे तें सगळें नाटक. CM रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस इन्क्लुडींग मिडिया. तशें म्हण रे तूं आतां घाल आमचेर कित्याक. बट हाव इज युअर कॅमेराडरी विथ मायकल लोबो दीस डेज? मायकल इज अ कलीग एंड अ फ्रेंड ऑफ मायन. ह्याच निमतान ते मायकल लोबो आनी जोझफ सिक्वेराचे 36 वर्सां पासून चललेलो 36चो आंकडो सॉल्व कर मरे मातसो. आज सकाळी जोझफा कडेन उलयला, काल मायकला कडेन उलयला. तूं म्हण सारको प्रोएक्टीव मरे ऑलरेडी उलयलो सुद्दां आनी आमी सांगचे पयलीं वा. जस्ट इमॅजिन आयज प्रत्येक MLA आनी मिनिस्टराक चॅलेंजी आसात, टेन्शनां आसात, टार्गेट्स आसात, कामां आसात, कितें कितें आसात. ह्या सगळ्या भितर म्हाका दिसता एकूच मंत्री आहा जो सारको सर्व सुखी सारको म्हणजे सुखी मंत्री म्हणटा पळय तो मोविन गुदिनो. खाओ पियो काम करो और फुटबॉल खेलो. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror. Just imagine. तर मित्रांनो ह्याच्यात बरोबर आयचो जस्ट इमॅजिनाचो एपिसोड हांगाच सोंपयता आनी परत मेळटा तुमकां फुडल्या आठवड्यान. तो मेरेन तुमी तुमची स्वताची काळजी घेया, बरें हसत खेळत रावा, खूश रावा आनी गाडयो बी चलयतना रस्त्यार सांबाळून चलया. बरी काळजी घेया. टेक केअर. सी यू नेक्स्ट वीक. जस्ट इमॅजिन.